एक्स सरपंच प्रशांत उर्फ बाळा नाईक ह्यांनी भारतीय जनता पक्ष हेचेर एक असो उल्लेख केलो बोलताना की आपण भारतीय जनता पक्षाक वोटिंग केला अमकी 15 वर्सां आणि आपण कांटाळे हेचो पयलीं आमी मांद्रे मतदारसंघ हे सगळ्यांच्या वतीन निषेध करता तेचो कारण भारतीय जनता पक्ष केंद्रात तसो आमच्या गोवा राज्यांत ताका बरे कार्यरत करता तरी आसतना म्हाका दिसता एक म्हटलें की पक्षाचेर एक ह्या करता आसतना एक म्हाका दिसता तो एक बरोबर विचार जावना म्हणून आमकां एक सगळ्यांच्या वतीन हांवें म्हटल्यार तशें त्या वाक्याचे आमी निशेध करता की आज आमी म्हणटा की तेणी म्हटलें की अशें पण कारण एक काळ अशें आसलें की जेव्हा आमचे गोंय राज्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय दामू नायक जाल्ले आणि उत्तर गोवा आमचे जे कार्यालय आहे ते आमी सगळेच गेल्ले त्या वेळाचेर ताका होच आमचो प्रशांत नायक थंयसर ताका फूल गुच्छ घेवन आमच्या दामू नायक जे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आहा गोवा राज्याचे आज तोच मनीस म्हणटा की आपूण कंटाळो म्हणून एक विशय कसो येता आमकां की कारण की थोड्या काळाक आसलो की तो थंय शुभेच्छा दिवपाक ताका जर आसलो आणि आयज तोच मनीस म्हणटा की आपण कंटाळो म्हणून थोडोसो त्या संदर्भात लागून असो विशय आमचे जे नागरीक आसात मांद्रे मतदारसंघातले तेंचे इश्यूज आसात तेंचे समस्या आसात ते हांवें सगळे जाणून घेतलेले आणि हे कोणी तरी थंय विधानसभेक मांडपाक जाय आणि स्थानीक जे आमचे MLA आसात ते रुलिंगान आसात आणि ते तर प्रश्न मांडटले कितें मांडटले ते सगळ्यांक खबरच आसा कितें मांडटले पळय जे हांवें 15 वर्सां भारतीय जनता पक्षाक मतदान करूंक ना म्हणटा आणि जो हांव विटला त्या गोष्टीची ते निशेध करतात म्हणटा एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हे जे आतां काल प्रेस कॉन्फरन्साक जे बसलेले आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे मंडळाचे जे मेंबर्स जे अध्यक्ष आणि इतर जे तेंचे पदाधिकारी एक्चुली म्हाका मुद्दामून तांकां काय म्हणपाचें ना की ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी जे वक्तव्य केलां की हे कसले गोष्टीचे निशेध करता पण वायट केन्ना दिसता की जेन्ना हांव एक खंयच्याच परतून एकदां सांगता जेन्ना हांवें म्हज्या जेन्ना भाशणान हांवें थंय म्हटलां की हांव खंयच्याच पक्षाक बांदलेलो ना खंयच्याच पक्षान प्रवेश केलेलो ना जेन्ना मांद्रे मतदारसंघान फर्स्ट टायम दयानंद सोपटे हेंच्यांनी वेंचणूक लडयली ती काँग्रेसीच्या बळाचेर 2017नुय जेन्ना वेंचणूक ही विधानसभा मांद्रेची लडयली ती काँग्रेसीचेरच लडयल्या 2019 ते भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केला आणि 2019 टील 2000 आता हे 25 आज 6 वर्सां जाली ह्या 6 वर्सांची सिनियरिटी 2007च्यान आमी ह्या सरकाराक सपोर्ट करीत येयला ही सिनियरिटी ही म्हाका दिसता हेंच्यांनी उगडून पळोवपाची गरज आसा सो हे जे रिक्वेस्ट करपाक म्हाका दिसता ह्या मंडळाचे जे पदाधिकारी खरोखर हांव एक्चुली म्हणटा की हेंकां जी एक हाफ नॉलेज घेवन तांकां थंय बसयल्या तेंच्यांनी 10 फावटी विचार करपाक जाय आसले की जेन्ना एक खंयचो जर BJPचो जो एक कोण वोटर्स आसा कोण सपोर्टर्स आसा तेचेर एक दुबाव धरप म्हणल्यार जे आतां BJPचे जे आतां इतले कार्यकर्ते आसात हॅन्सफोर्थ तेचेरय एक दुबाव आसतलो तांकां की तेंच्यांनी खरोखरच आपणाक त्या वेळाचेर मतदान केलां अशें प्रत्येक जाणाचेर जेन्ना तेंच्यांनी ते बोटां दाखोवपाक लागले टिका करपाक लागले जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेक प्रत्येक जो कार्यकर्तो आसा जो सपोर्टर आसा तो भविश्यान होच विचार करतलो की जेन्ना खरोखरच मतदान करूनय जेन्ना हो दुबाव धरचे पडटा जाल्यार हे मतदान करप हे योग्य ना